अवेअर दॅट BJPचे जे 3 MP आसा, नेमली बाब विनय तेंडुलकर, श्रीपाद नाईक आणि आमचो साऊथ गोवा MP बाब नरेन सावयकर. आयकूंक येता की त्यांनी आयज सकाळी 10 ते सांजचे 5 मेरेन उपासनाक बसल्या म्हणटे, हंगर स्ट्रायकाक. And this sounds like a pretty good joke. That is to us, the Mahila Congress, we find it a very good joke. Because people are laughing. गोंयकार हसपा लागल्या की हे 3 कितें म्हणटात तेंका न्ही 3 MPs चला त्रिमूर्ति वेल समझने वाले को काफ़ी है. 3 कितें तें फेमस मूवी तुका हाडली ती. बट एनीवेज in the first time in the Indian history, in the Indian political history, I mean to say, we have seen that the ruling MPs are sitting on a hunger strike. And what does this mean? Are they trying to accept the failures of the BJP government? For us, it's clearly shows that आयज तांचो सरकार फेल जाल्लो आसा, जावं ते सेंटरात आनी गोंयांत, आनी टू एक्सेप्ट दॅट डिफीट दे आर सिटींग ऑन द हंगर स्ट्रायक टुडे एट आझाद मैदान. एक म्हणणें आसा कोंकणीन की नाचूंक येना आंगण वांकडें, हांचें साधना जालां म्हणून हांकां नाचूंक येना, हेंचें आंगण वांकडें जाल्लें आसा आनी थंय बसपाक तांची पाडी आयिल्ली आसा. ऑर यू कॅन से की आयज सरकार तांचो आसा, मंत्री तांचे आसा, प्रायम मिनिस्टर तांचो आसा, MLA तांचे आसा, हे MP जाल्या. खंय तरी म्हाका दिसता तांची चरबी म्हणटा ती वाडल्या आनी ती घटोवपाक जाय म्हणून आयज ते बसल्यात. खंय तरी म्हाका दिसता ते फॅट जे आसा ते मातशें देंवतले म्हणून ते आयज फास्टार बसल्या म्हणून हे 3 MP. दी काँग्रेस लिडर्स अलॉंग विथ कार्यकर्तास all over the nation had set for a hunger strike, and we had a very valid reason to sit. Atrocities जे दलितांचेर जाल्ले, 8-9 दलित आमचे भाव भयण्यो हांकां ब्रुच्युअली किल्ड केल्ले, ह्या कारणा खातीर पीस आनी हार्मोनी आसची म्हणून आमी ती धरना धरिल्ली आनी ती सक्सेसफूल जाल्ली. आयज म्हाका दिसता हे खंय तरी कॉपी कॅट अशें बसपाक जाय म्हणून बसल्या, पूण एज आय सेड these are the dirty gimmicks of the BJP. And what reason they are giving? ये MP जे आसा तिगाय, बाब श्रीपाद, बाब विनय तेंडुलकर, जावं तो सावयकर आनी श्रीपाद बाबूचे आतां इलेक्शन येवपाचें आसा 2019 MP इलेक्शन. म्हाका दिसता बिकॉज दे हॅव नॉट डन एनीथींग, दे हॅव तांचो रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मन्स फेलियर आसा म्हणून ते आयज समथींग इज बेटर दॅन नथींग म्हणून ते बशिल्ले आसा. And my question to these MPs who are sitting here on the Azad Maidan, what you all have done for Goinkars? How many questions have you all raised in the parliament on the behalf of Goinkars? आमकां मातशी तो रिपोर्ट कार्ड दियात, तुमचो परफॉर्मन्स कितें केल्लें आसा ते. श्रीपाद म्हणटात तो MP नॉर्थ गोंयचो इलेक्ट जायत आसा, रिपिटेडली इलेक्ट जाता. कित्याक हें भाऊ तो सादो मनीस आं, पूण लेट मी टेल यू ऑल स्ट्रेट दॅट सिम्प्लिसिटी इज नॉट द वर्च्यू ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स वर्क टॉक्स, लोकां खातीर कितें केलां तें. माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज फॉर द साऊथ गोवा MP नरेन सावयकर. पीपल ऑफ साऊथ गोवा आर फीलिंग चीटेड, सावयकर, because they voted for you. There were so many minorities who reposed their faith in you and they have realized what a blunder they have done voting for you. सावथान म्हणटा तो दिसतोच ना, चांद कसो येता ईदाक तसो हो केन्नाय तरी येता सावथान, खंयचे एम्ब्युलन्स वा कितें कार्यक्रमाक फक्त दिवली लावपाक, नाल्यार हाजेर कांयच ना. येता त्या इलेक्शनाक लोक दाखोवन दिवपाचे आसा. BJPक सांगूंक सोदता, हे जे MP धरणेर बसला तांकां सांगूंक सोदता, तुमचे पयशे, तुमचे डर्टी गिमिक्स, तुमचे लव एंड हेट स्टोरीज विथ द अलायन्स इज नॉट गोना वर्क नाव. पीपल गोंयकार मातशे सोकास सुसेगाद आसत पूण तकलेन हुशार आसात. एंड तुमचे लव एंड हेट स्टोरीज विथ अलायन्स पार्टनर्स, डर्टी गिमिक्स or money is not gonna matter in this coming elections of the parliament. दोन मुद्दे सांगूंक सोदता इम्पॉर्टंट. दोन्ही मुद्दे आमी बायल मनशां
चल्या मनशांचेर हे मुद्दे अख्खे भारतात उजो असो पेटिल्लो आसा. ट्रोलिंग चालू आसा, फेसबुकार वचात आनी पळयात सगल्या कडेन चालू आसा. आनी ते म्हणल्यार एक बापूय, एक चलेचो UP रेप जालो. द गर्ल वॉज रेप्ड बाय अ BJP MLA गुलदीप सिंग. आनी रेप जालो म्हूण बापायक ते घेवपाक जावना, कित्याक कांयच जायना जालें. सरकार कोणाचो? BJPचो. CM कोण? योगी आदित्य. सो ताच्या दारांत ती गेली आनी ताका सांगलें आमकां जस्टीस जाय. योगी आदित्यनाथ जो CM आहे ताका सांगलें हमको न्याय चाहिए. पेट्रोल घालून मरतले म्हणून नाल्यार म्हजे चलेक न्याय जाय म्हणून. बट सो सॅड. वॉट डीड इट इन टर्न? कुलदीपाच्या लोकांनी कितें केलें? घेतले ह्या बापायक मार मार मारलो, धडयलो. पुलीस रिपोर्ट, हॉस्पिटल रिपोर्ट सेज ताजे इंटेस्टायन्स व इंटू पिसीस भितर, ताजे बोडगोळे फुटल्यो. आनी आमकां दिशिल्लें, भारताच्या लोकांक दिशिल्लें की हो योगी जो आसा कितें तरी न्याय दितलो म्हणून. पळोवपाक गेल्यार हेज्याच बापायक काडलो, बोडयलो आनी एरेस्ट केलो. आनी जो रेप करता तो मनीस कुलदीप म्हणटा तो MLA BJPचो, ही वॉज सीन एट योगीज हाऊस. एंड दीस मॅन ही लॉस्ट हीज लायफ इन द पुलीस कस्टडी ऑन द 9th. हो कसलो न्याय? अरे सावयकर, तूं मरे लॉयर, पार्लमेंटात थंय तोंड उक्तें करपाक जाय आशिल्लें मरे. तुमी करता बेटी बचाओ बेटी पढाओ. This is what the Prime Minister goes on saying. If he was really interested, then why he shut his mouth here? ही केस सांगू सोदता काश्मीरातली ही ट्रोलिंग जाल्ली आसा. 8 वर्साची चली. कॅन यू इमॅजीन? 8 चलीची भुरगेचे वय म्हणल्यार कितें? इनोसंट, इमेच्युअर दे आर. खेळपाची. हो जो मनीस आसा संजीव राम म्हणून, तो रिटायर्ड ऑफिसर, एक्स रिटायर्ड ऑफिसर. ताणें कितें करचें ताचे चलयान? तोय एक मायनर. तो गेलो रानात आनी हे चली एकले आसा ते पयलें आनी ताका व्हेलें आनी ताचेर बलात्कार केलो. होय मायनर. आनी ते चलेचेर राग काडपाक हांकां धडो शिकोवपाक जाय म्हूण 8 वर्सां भुरग्याचेर रेप केली. रेप केलें म्हूण थंयच थांबूना तें. ताका व्हेलें आनी मंदिरांत दवरलें. कॅन यू बिलीव? मंदिरांत त्या चलेचो रेप केलो. संजीव राम, ताजो बापूय, ताजो काका 3 दीस रिपिटेडली ते चलेक रेप करीत रावले. 8 वर्साचे चलेक. आनी देन 4थ्या दिसा जेन्ना तांकां कळलें की ते देवळांत, काश्मीरांत देवळांत पुजा जावपाची आसा म्हणून आनी ताका काडपाक जाय म्हणून ताजो घोडो ताका स्ट्रेंग्युलेट केलें आनी कन्फर्म करपाक ते मेला ना तें तकलेर फातर मारून ताची तकली फोडली. आनी जेन्ना बापायन, तांकां खबर ना आवय बापायन FIR ड्रॉच केलो पुलीस इन्वेस्टिगेट जावचें म्हणून आनी फायंड आवट केलें की हेजेर ही चली आसा ती ही चली ना म्हणून. तेन्ना फायंड आवट करतकीर 7 जाणांक एरेस्ट केलें. संजीव राम, फादर एंड ऑल द पीपल. पण आयज दूख दिसता सांगपाचें, न्याय जाल्यार मेळूंकूच ना. पूण आयज खंय आमचे लॉयर भाव थंयचे बार कावन्सिलाचे रस्त्यार देंविल्ले आसा की संगीराम हो हिंदू आसा, आमचो मनीस आसा, हाका एरेस्ट केल्लो आसा, हाका सोडचें म्हणून. अरे सावयकर, वेन आय एम सेईंग यू आर अ लॉयर, तें उलयचें आशिल्लें मरे तुवें. अन्याय जाला UPत, अन्याय जाता काश्मीरांत म्हणून. पूण कशें जातलें? जो CM योगी आसा UPचो, बाब योगी आदित्यनाथ, हेणें जाल्यार लग्न जाल्लो ना, हेका एक बायल ना, सो बायलेची कड ताका कळपाना, ताका चली ना. सो चलीक रेप जाता तेन्ना बापायचेर कितें वता तें हाका कशें कळटलें? प्रायम मिनिस्टर जो आसा तो जाल्यार लग्न जाल्लो, बायलेक एक सोडलें, सो बायलूय ना, चलीय ना. सो हाव दे नो द प्लायट ऑफ अ गर्ल चायल्ड हू गेट्स रेप? हे सांगतात आयज धरणेर बसल्या म्हणून. कित्याक? बिकॉज इट सिम्स काँग्रेसान डिस्टर्ब केली खंय पार्लमेंट. कित्याक करचें नात? म्हाका तुमी सांगात. 2G स्पेक्ट्रम जाल्लो तेन्ना कोणें डिस्टर्ब केल्ली पार्लमेंट? हेच BJPनी. आमच्या लोकांनी डिस्टर्ब करूं ना. दे वर ह्युमिलेटेड, दे वर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे वॉन्टेड टू टॉक, टू डिस्कस ऑन द एट्रोसिटीज मेड ऑन द दलित ब्रदर्स. तांचेर अन्याय जाला म्हणून. सेकंडली, दे वॉन्टेड टू टॉक अबाउट करप्शन which is taking place in the country.
Thirdly, they wanted to talk about the pricing rises, non-employment, unemployment, but no, तांचे आवाज तांकां उलोवपाक डेमोक्रेसी नाशिल्ली म्हणून डिस्टर्ब करपाक पडलें. आनी सेकंडली पळोवपाक गेल्यार बजट केलें तेणी विदावट डिस्कशन, अर्द वरा भितर खबर. प्रायम मिनिस्टराची ती संवयच आसा, स्पीच दिली गेलो. प्रायम मिनिस्टर इज टू बिजी टुडे रोमिंग अरावंड द वर्ल्ड.